युकेतल्या वाढत्या कोविड-19 व्हायरसान केला तणावाचे वातावरण. भारतासहित सगळ्या देशांनी केली विमान सेवा बंद. गोंय जावं येता लॉजिस्टिक हब. मुख्यमंत्र्याकडेन उलोवन फुडें व्हरपाक लायतलो प्रस्ताव. येते G20ची येजमानकी करपाक शकता गोंय. आदलो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभून उक्तायलो हावेस. धांवपळीची योगात येयला फटोवपाचो नवो फंडा. पोस्टांतल्यान येतात रिती फॉर्मां आनी गिफ्ट वॉचर. गोंयकारांनी रावचें सादूर. गोवा 365 दाखयता खाशेलो व्हिडिओ. येवकार, हांव जवाहर बर्बे. पळयत खबरो विस्तारान. संजीवनी साखर कारखानो सुरू करपाक 2 वा 3 वर्सां लागू येतात, पूण तो बंद करचे नात. दर एका शेतकाराचो संजीवनी कडेन करार जातलो. फायली कायदो खात्यात धाडून दिल्यात. ऊसकार आपले उत्पादन खंय विकूं, पूण पयशे सरकार दितले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उतर दिलां. तशेंच खणी सुरू करपाचे 100% यत्न करतलो अशें ताणें सांगलां. संजीवनी साखर कारखानो कोऑपरेटिव्ह सोडून एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंटा खाला हाडला. गोंयच्या इतिहासात हें पयले खेपे घडलां अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. सध्या थारावन दिल्ले रेटी प्रमाण 3 वर्सां मेरेन म्हटल्यार कारखानो सुरू जाय मेरेन ऊसकारांक टना फाटल्यान 3000 दितले ताणें सांगलां. आयकात मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें तें. संजीवनी ह्या वेळेला फार्मरांनी मला मुख्यमंत्री म्हणून पयलीं म्हाका धन्यवाद म्हणपाक जाय. कित्याक तो सांगता पयली फावटी राज्याच्या इतिहासात संजीवनी फॅक्टरी कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंट सोडून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक रायस डिपार्टमेंट ह्या पयलीं केन्नाच जावंक नासलें. दुसरें हो निर्णय घेवपाक आनी पुराय जी कमिटी काडल्या तितून आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा, तितून माजी आमदार बाब वासू गांवकार आसा, सुभाष फळदेसाय आसा, तो आतांचो आमदार बाब प्रसाद गांवकारूय आसा. आनी पुराय तें डिसिजन जालां की हे फावटी शुगर फॅक्टरी चलूंक शकना. आमी संजीवनी बंद करिना, आमी संजीवनी चालू दवरता. बट संजीवनी परत चालू करपाक कदाचित 2 वर्सां वयतली किंवा 3 वर्सां लागत चडांत चड. बट 3 वर्सां आमी तांकां जे पयशे दिताले 2400 रुपया ताच्या पेक्षा आनी 600 रुपया चड दिता. 3000 रुपया पर टन तांकां आमी फारीक करपाचो आसा. तुमचो ऊस तुमी जाय तांकां विका. आमी 3000 रुपया पर टन कोणू दितले. फुडल्या वर्सा 2800 रुपया दितले. ताच्या उपरांत 2600 रुपया दितले. खंयचोच मुख्यमंत्री ह्या पद्दतीचें डिसिजन घेवचो नासलो. तुमचो वीज तुमी जाय तांकां विका, आमी ना. 3000 रुपया, 2800, 2600 आनी ऊस तुमी विकपाचो. ते बरोवन मागता तांकांय खबर आसा ताचो एग्रीमेंट चालू आसा. इंडिविज्युअल प्रत्येकाचो एग्रीमेंट संजीवनी कडेन जातलो. ताचो ड्राफ्ट एग्रीमेंट लॉ डिपार्टमेंटान वेटिंगाक गेला. सरकार आसल्या कारणान काही कामां थोडीशी गती लागता, वेळ लागता. ताका आमी गती दिल्या. म्हाका दिसता सोमार मंगळार पर्यंत एकदां लॉ डिपार्टमेंटाच्यान वेटींग लावन येयलो. ऑलरेडी आमचे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसरान तो सर्वे केला. तुजो कितल्या एकरांत तुजो कितलो ऊस आसा, फाटलो कितलो आसलो, हाजेर प्रत्येकाचो एग्रीमेंट जातलो. प्रत्येकान सायन मारतलो. ताजे पयशे ताका मेळटले आनी फुडल्या 3 वर्सां उपरांत संजीवनी परत चालू जातली. हो मायनींग बेल्ट म्हणजे म्हाजोय मतदारसंघात तुज्या एकच मायनींग बेल्ट आसा. बट ज्या पद्दतीन हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत फ्री ऑप्शन आसतलें किंवा जे आमकां मटेरियल तांकां अलाव करपाक मेळटा तितल्यो मायनींग एक्टिविटी म्हज्या टेन्युअरांत हांवें सुरू केल्या. सुरू करपाचो 100% प्रयत्न जावं तो मागीर रिव्यू रेट पिटिशन फायल करून किंवा जावं तो केंद्र सरकारच्या सहकार्यान. ओके, म्हाजो प्रयत्न सुरू आसा. खात्री आसा की जाता तितके बेगीन माहिती सुरू जाता. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार. गोंय लॉजिस्टिक हब जावं येता हे बाबतीन तुमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो आनी प्रस्ताव फुडें व्हरपाक सांगतलो. फुडें जावपी G20 समितीची येजमानकी गोंय करपाक शकता. आदलो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभून सांगलें. गोवा 365 कडेन तेणें दाबोळी विमानतळाचेर संवाद साधलो. आपूण केंद्रीय मंत्री आसलो त्या वेळार लॉजिस्टिक हबा विशीं चर्चा सुरू केल्ल्याचें आदलो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभून सांगलें. गोंयांतच कित्याक तर गोंय पर्यावरणा कडेन जोडिल्लें आसा आनी तातूंतल्यान रोजगार निर्मिती जातली अशें तेचें म्हणणें. I am going to request the Prime Honorable Chief Minister that we like to continue with the program that they started to make Goa as a logistic hub. Because as a Commerce Industry Minister, it also included my responsibility as logistics. I had initiated a possibility of setting up a logistic hub in Goa. Because Goa needs something which is green, which will not damage Goa's environment. At the same time, Goa needs something which
it can create jobs. And logistic hub has a potential to create jobs without damaging environment. We are trying to work on that. I will request the Chief Minister to do that. We run an NGO in Konkan which has created 100,000 women and others for self-employment. So we are willing to undertake a similar activity in Goa, purely non-governmental, not for profit, to create more job opportunities in Goa, because as I said, Goa is my second home. So we are going to host G20 in 2023 in India. G20 is going to be the biggest event ever happened in India. So Honorable Prime Minister Narendra Modi is very keen that we should try to hold this event in a manner that will make India a place which all other countries look up to. So we would like to hold part of that event, not the whole event, but a part of that event also in Goa. So I will discuss with the Chief Minister even that possibility when we will be there. सुरेश प्रभून गोंयकारांक नव्या वर्साची परबी भेटयली. पळयात. So what about wishing all my Goan friends Happy New Year, belated Merry Christmas, and of course I am sure Goans will prosper in 2021 and they will get the joy back. गोवा 365 खातीर वास्को विमानतळावयल्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. युकेतल्या कोरोना व्हायरसान पुराय संवसारात चिंता निर्माण केल्या. भारता सयत साबार देशांनी युकेत येवपी वचपी विमानांचेर बंदी घातल्या. पूण गोंयांत पावल्ले कोविड पॉझिटिव्ह प्रवासी घटमूट आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. पळयात. क्रिसमस वा नव्या वर्सा निमतान जायते गोंयकार युकेतल्यान गोंय आयल्यात. सरकाराक तांचेर नदर दवरची पडटली. ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्यान कांय सुचोवणी दिल्यात. पळयात. युकेच्यान 16 जण पॉझिटिव्ह मेळ्ळा पळय तांकां आयसोलेशन केला. तांचो रिपोर्ट पुण्याक धाडला. तांचो रिपोर्ट पुण्याच्यान वेट करता, बट तांकां इन्स्टिट्यूशन आयसोलेशन करून घेतलें आमी ताच्या उपरांत. बट तांची कंडिशन फक्त एकट्याचीच मातशी बिगडलेली, बाकीची सगळ्यांची बरी आसा. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकार. गोंयकार वा भारतीय वेगवेगळ्या हायसांचे भकीक पडटात. दिसाळ्यांनी खबरां चॅनलांतल्यान ते विशीं आमी वाचतात, पळयतात. हालीं फटोवपाचो एक नवो फंड आयला. तुमच्या नांवान तुमकां एक पत्र येता, वांगडा एक इनाम कार्ड आसता आनी एक रितें फॉर्म. तुमी तें भरून धाडचें आनी लाखांनी रुपयांची इनाम जोडचें अशें तुमकां सांगतात. पूण हें एक फ्रॉड. तुमच्या बऱ्या खातीर एक व्हिडिओ आमी दाखयतात, पळयात. नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं. अभी 1 घंटा पहले मेरे पास स्पीड पोस्ट से एक लेटर आया नापतोल के नाम से, और ये कलकत्ता का एड्रेस है. और ये लेटर के अंदर एक फॉर्म है और एक प्राइज मनी कूपन 12 लाख रुपए मैं जीता हूँ. और ये 12 लाख रुपए जीतने पर ये प्राइज भिजाने के लिए इन्होंने तो तरीका इस्तेमाल किया, ये फॉर्म भिजाया नापतोल के नाम से. तमाम ऐसा ब्यूटीफुल अंदाज के अंदर बनाया गया कि कोई भी आदमी इसमें लालच में आ जाएगा. आपसे तमाम डिटेल मांगे गए, आपकी सिग्नेचर मांग ली गई, IFSC नंबर आपके बैंक का, बैंक अकाउंट नंबर, आपका पैन नंबर और आपका व्हाट्सएप नंबर और आपका जो बैंक से अटैच है वो मोबाइल नंबर, ये तमाम चीज़ें मांगी गई. लेकिन दोस्तों ये जो 12 लाख का प्राइस देख के मैं कोई लालच में नहीं आया. मुझे मालूम है कि ये बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं. अब ये बाई पोस्ट फ्रॉड है. ये लोग इसमें व्हाट्सएप नंबर दिए, इसके अंदर इनका डिटेल भिजाओ. अगर गलती से भी अगर हम ये डिटेल उन तक पहुंचा देंगे तो दोस्तों जो गाड़ी कमाई है हमारी, जो मेहनत से कमाते हैं, ये फ्रॉडी छीन सकते हैं हम. तो मैंने गूगल गया, नापतोल सर्च किया, उनसे एक नंबर निकाला, सर्विस सेंटर नंबर. सर्विस सेंटर से डिटेल मांग के सर्विस मैन तक पहुंचा. फिर जब उनसे मैं ये तमाम डिटेल शेयर की तो उन्होंने कहा सर ऐसा कोई भी प्रोग्राम हमारे नापतोल की तरफ से नहीं है, ये सब फ्रॉड है. हम कभी ना प्राइस रखे ना हमारे पास से कोई प्राइस बनी जा रही है. तो बराए मेहरबानी आप एक भी अपनी डिटेल इन लोगों को फ्रॉड्स को मत दीजिए. ये सब गलत है, ये झूठ है. तो इसलिए मेरे दोस्तों मैं आप तमाम तक ये जो बात है शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि पोस्टमैन के बाद इस तरह के और भी लेटर्स थे. हो सकता है पूरे तेलंगाना के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को इस तरह के लेटर्स आए होंगे. हो सकता लोग लालच में आकर कुछ अपनी मालूमात की कमी की वजह से अगर कुछ शेयर कर दे तो इनकी गाड़ी कमाई जा सकती. इसलिए मैं ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा. तो मैं तमाम अहबाब तक जो बाद में
जिन तक पहुंची है उनसे ख्वाहिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। गोंयांत टुरिस्टांची विमानांतल्यान येवप चालूच आसा, पूण कोरोनाचे फाटभुंयेर राज्य सरकार गरजेची जतनाय घेता. पळयात. हेर देशांतल्यान गोंयांत येवपी विमानांक मार्चा पासूनच परवानगी दिल्या. विमान सेवा संचालक गगन मलिकान माहिती दिल्या. पळयात. This corona has given something positive also. The sectors which were not connected earlier are getting connected now. Although as well as repetition of the old sectors is there, but new sectors have been added up by the different airlines and they'll be continued to be added up. And air bubble arrangement now up till March, Air Arabia has taken slots from us in the air bubble. So we have approved that in the air bubble. And except the UK, the flights which are coming from Middle East, they are operating. So they are also picking. Earlier there were 60 passengers, now there are 100 passengers. The stage is coming where people are moving out, and state government is also very particular as far as testing is concerned. We have given them space, doctors of health services, police people, everybody is involved into see to it that Goa remains safe as it is. And we give correct signal to the public. Yes, you can come to Goa. You should be responsible while you are in Goa, because as we are responsible in taking you in at Goa. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून एकदा व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. दिवचलच्या गल्ली गँगान मुळगांवच्या राष्ट्रवादी पंगडाक 1-0 गोलान हारायलो. राज्य पावंड्यावेलो हो निमणो फुटबॉल सामनो आयतारा दिवचल धबधब्यावेल्या 12 जण नगर खेळामळ्यार रंगलो. शाबी परबाच्या यादीन दिवचलच्या काळभैरव स्पोर्ट्स क्लबान हो फुटबॉल सामनो घडोवन हाडलो. सामन्यात 30 पंगडांनी वांटो घेतलो. आमच्या बरोबरचो मनीस तो सगळ्यांक बरोबर घेवन वचणारो मनीस, सगळ्यांक आपुलकेन आपले कशें करप हें असले हेचेर, आनी जी तेची जे पद्दतीन तो आपूण आपले बरोबर घेवन सगळ्यांक वयतालो तेन्ना अशें दिसलें की त्या मनशाच्या नांवान जर एक बरो टुर्नामेंट जाता जाल्यार सदींच आमी ताका हातभार लावपाक जाय म्हणून तेचे हेचेर. आनी ह्या एकमेव कारणां खातीर आयज हांव परत एकदां म्हणटा ते काळभैरव कला क्रीडा मंडळ तशेंच स्पोर्ट्स क्लबाचें मनपूर्वक अशें अभिनंदन करता. कित्याक तांच्यांनी ना सगळ्या लोकांनी आज प्रत्येका कडेन वचून तेंच्यांनी कितें थोड्यान डोनेशन हाडलें जावं आपल्या स्वताच्या हिमतीचेर म्हणटा तो टुर्नामेंट आयोजीत केलो. आयज टुर्नामेंट आयोजीत करप म्हणजे सुद्दां सादी गोश्ट नासता. ताका खूब मेहनत घेवची पडटा हेचेर, आनी मेहनतीचें फळ म्हणटा तें अवश्य मेळटा हेचेर. कित्या खातीर जर आयज जो तेंच्यांनी टुर्नामेंट आयज कित्याक 2 गेल्या आयतारा आनी आयच्या आयतारा अशें हें केलें पळय. गेल्या आयतारा 12 टिमी येयल्ल्यो, आयज म्हाका दिसता 16 टिमी येयल्यो हेचेर. 16 टिमी येयल्या उपरांत त्यो टिमीनसून बाबा कशी बरो खेळ खेळून दाखोवपा खातीर सगळ्या खेळाडून जेन्ना आपलें हें दाखयलें पळय त्या खेळाडूंचें सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता. कित्याक जरी तुमी विनर्स जाले ना जर सेमी लुजर जाले जाल्यार तेंच्यांनी नांव उमेद जाता म्हणटा तो आपलो खेळ फुडें तसोच व्हरपाक जाय. कित्याक गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. फुडले 5 दीस गोंयांत हवामान सामान्य उरतलें, मळब नितळ दिश्टी पडटलें. पूण तापमानाचो विचार केलो जाल्यार चडांत चड 33 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 20 ते 19 डिग्री सेल्सियस मेरेन उरूं येता. राज्यांतल्या उण्यांत तापमानात व्हडलोसो बदल जालो ना. पणजेंत उण्यांत उण्या 20.4 डिग्री सेल्सियसाची नोंद जाल्या. हवामान सामान्य उरतलें, मळब नितळ दिसतलें. चडांत चड 33 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें 20 ते 19 डिग्री सेल्सियस. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. आनी गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ती भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोना महामारीचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.